आमच्या कोलवा पंचायतीन तेमी प्लॅन सारको हायटायड लँड क्रुकड केल्ली आसा इस्टेट गुना वद लँडा सायडीला वद दर्या गेल्ली आहा सो तेगे कितें बिल्डर हॉटेल व्हडलें हें आसता न्ही आनी सेंड घेवन हे जागे आहले ते जाग्यार दाखयले दुसऱ्या जाग्यार दाखयले आनी तशी फिशींग बोर्ड म्हळ्यार हांवें ते दर्या तेकोन आसता जाले ते भितर दाखयले सो तेका लागून हांव मागतालो सरकारा कडेन हे विलेज पंचायतीन लोकांक एक्शन करपाक जाय प्लॅन आमची बेतलबाची पंचायत आनी एंटायर पॉप्युलेशन ऑफ द विलेज टोटली तेंगे डिमांड आहा वो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन केला तो स्क्रॅप कोस म्हणून they have to take everybody into confidence, the village the local body, the village panchayat and all the stakeholders including the comunidad. आता ह्या प्लॅनाक आमचे स्ट्रक्चर्स जे सँड ड्यून्स आहाय जे ट्रेडिशनल एक्सेसीस आहाय ज्यो आदल्यो रापणकारांच्यो कुडी आहाय हे कांयच दाखयलें ना थिंगा क्रिक्स आहाय लेक्स आहाय खाजन आहाय हे कांय दाखयलो ना आनीक वो कोण चेन्नई बेस्ड एजन्सी आमकां हो प्लॅन इम्पोज करता विदाउट नोईंग द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड. म्हजें नांव झेवियर फेर्नांदीस हांव लोटले गांवचो एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट पंच. आयज ऑल सालसेत गोवा सालसेताचे सगळे सरपंचास पंचास ह्या CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो विरोध करपा ओपोज करपा एकठांय जाल्यात. फाटल्या दिसान आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर जे जाग्याचेर 2 जाग्याचेर प्रेजेंटेशन जालें जावं पेरणे वो काणकोण हे जाग्याचेर आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की हो CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आपणें स्क्रॅप केला तरी पूण तो प्रेजेंटेशन दीत आसा. हाका लागून आमकां व्हडली भंय आसा की स्क्रॅप केला आसतना हो ह्या प्लॅनाचेर तो प्रेजेंटेशन दीत म्हणून. कारण जेन्ना तो प्रेजेंटेशन दिता तेन्ना तो एक भशेन आपणागे प्रोसिजर आहा तो कंप्लीट करूंक सोदता आनी ते भशेन तर त्या प्रोसिजर कंप्लीट केलो जाल्यार फाल्यां जो आमकां दर एक पंचायतीक हो जो प्लॅन मान्य ना तो प्लॅन आमच्या गांवाचेर फोर्सान घालीत म्हूण आमकां भिरांत आसा. आयज शॉर्ट टायमा भितर जेन्ना सगळे पंचायत सरपंचास एकमेकाक फोन केलो तेन्ना सगळ्यांनी एक मनान ही प्रेस आपोवपाक आपली खोशी दाखयली. जायते कोताय आनी मागीर पंचायत येताय आनी मागीर ते एश करून मागीर धाडयताय. यू नो पीपल देन गेट एंग्री. यू कॅन नॉट डू ऑल दॅट. विलेज पंचायत इज देर इज अ इलेक्टेड बॉडी इन दॅट पंचायत ईच कोस्टल लायन. सो सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक कितें जाता. इफ यू टेक एवरीबडी इंटू कॉन्फिडन्स एंड गेट इट डन टू ऑपोजिशन आसपाचें ना. तुम डायरेक्ट तुमगे कितें कोताय देन यू ऑल कम टू बॅक डोर्स ऑन 2-3 पंचायतां भोंवताय. इट डजंट हॅपन दॅट वे. आतां लोक सगळो जागृत जाला आनी लोक हे मुखार वचपा दिवपाना. सो इट्स बेटर दे कम टू ऑल द पंचायत्स, दे सेंड इट टू द पंचायत्स, दे टेक people's view and then they go ahead. There are some issues where there are water bodies which has not been shown. There are certain issues that needs to be rectified. आणि हेचे जो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आहा तेचेर आमी टोटली ओपोज करता. आमची वेली पंचायत तशें आमचे सगळे सालसेटीचे सरपंच हाचेर सगळे ओपोज करता. मंत्री असेंब्लीन जेन्ना सांगता की प्लॅन स्क्रॅप केला तेन्ना ते खंय तरी ऑफिशियली डिक्लेअर जावपाची गरज आसा, गॅजेटान येवपाची गरज आसा आनी तोंडान उलोवपाक इजी, पेपरार येवपाक डिफिकल्ट. तशी असेंब्ली खुबशी गोश्टी उलयतात त्यो अजून पेपरार येनात. आनी जेन्ना कसलोय प्लॅन करता एज पर स्वराज एवरी इंडिविज्युअल जेन्ना लोकल बॉडीज म्हणटा ग्रासरूट लेवल बॉडीज म्हणटा तांकां समज कॉन्फिडन्सान घेना आनी तांकां घेना आसतना प्लॅन करता जाल्यार म्हाका दिसता तो प्लॅन अनसक्सेसफूल. जेन्ना आमी म्हणटा की ते सरकाराच्या विरुद्ध आमी ना पयली गोश्ट. जेन्ना पूण कितें जो प्लॅन काडटात तेन्ना समज तुमी आमकां कॉन्फिडन्सान घेनात आनी जेन्ना जेन्ना लोकांक त्रास जातले त्या एरियांतले तेन्ना आमी तेंच्या विरुद्ध आसता.